गोंयांत मोठ्या प्रमाणावर फॉरेनर बेकायदेशीर रावतात, नाका नाका ते धंदे करतात आणि डिटेन्शन सेंटर नाशिल्ल्यान तांचे फावता. डिटेन्शन सेंटरचो इशू कितली वर्सां जाली हुमकळटा. हाची हायकोर्टान स्वेच्छा दखल घेतली. सरकारी ऑथॉरिटी आनी 7 फेब्रुवाराक गोंय सरकारान काडिल्ल्या अधिसुचोवणे प्रमाण म्हापशा पोलीस स्टेशनाचो पोन्नो ज्युडिशियल लॉकअप डिटेन्शन सेंटर म्हूण नोटिफाय जाल्ले. तितले म्हायतीचेर हायकोर्टान याचिका निकालात काडली. ब्रेस्तारा हायकोर्टान सरकार आनी अधिकारिणींक ऑर्ड दिल्या ती अशी: बेकायदेशीर रावपी जांचे कडेन सारके ट्रॅव्हल डॉक्युमेंट ना, विजा मुदत सोंपल्या अशा फॉरेनरांक परत धाडूंक पावलां उखलात. 3 जुना मेरेन एक्शन टेकन रिपोर्ट दिवचो, तातूंत स्टेटस कितें एक्शन घेतल्या तें सांगचें. 7 फेब्रुवाराक दिल्ल्या ऑर्डरी प्रमाण म्हापशा पुलीस स्टेशनाचो पोन्नो ज्युडिशियल लॉकअप 3 म्हयन्यां भितर कार्यान्वीत करचें. जाय तो इन्फ्रास्ट्रक्चर उबो करचो, स्टाफ नेमचो. भारत सरकाराच्या गृह मंत्रालयाच्या फॉरेनर्स डिव्हिजनान मॉडेल डिटेन्शन होल्डिंग सेंटर कॅम्प मॅन्युअलात दिल्ल्या निर्देशा प्रमाण डिटेन्शन सेंटर आसचें पडटलें. 31 जानेराक दिल्ल्या म्हायती प्रमाण हे डिटेन्शन सेंटर आसूंक जाय. डिटेन्शन सेंटर नाशिल्ल्यान बेकायदेशीर रावपी फॉरेनरांचे फावता आनी ते नाका नाका ते धंदे करीत रावतात. 2018 बेकायदेशीर रावपी फॉरेनरांच्यो 46 केसी उत्तर गोंयांतूच नोंद जाल्यात. हायकोर्टान हाचेर हुस्को उक्तायलो. दक्षिण गोंयांत एकूच केस नोंद जाल्ली. गोंयांत बेकायदेशीर रावतल्या फॉरेनरांनी नायजेरियन मोठ्या प्रमाणात आसात. तांझानियान आनी रशियनांचो आंकडो फाटोफाट लागता. कोर्टाची बडी पडल्या उपरांत तरी सरकार डिटेन्शन सेंटर उक्ते करीत म्हूण आशा. प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर मुकेश कुमार.